मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या यार्डात वचपी रस्त्याची अवतिकाय. रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड आशिल्ल्यान लोकांचे हाल. संबंदीत खातें करता आडनदर. लोकांक पडला प्रश्न. पावली चवथ लागली. कलाकार आपल्या कलेंतल्यान सोबीत मुर्त्यो तयार करून आसात सज्ज. पूण हे करतना तांकां साबार समस्यांक दिवचे पडटात तोंड. ही परिस्थिती वर्सान वर्स जैसे थेच आशिल्ल्यान उक्तायली खंत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुडबणा जेटीर आतां परत दुयेंतींचो आंकडो वाडपाक लागला. थंय 6 कॉलेराचे दुयेंती सांपडल्यात. आतां लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. हजारांनी कामगार जेटीचेर येतात. सरकारान ह्या बाबतीत खर कारवाय करपाक जाय. जतनाय घेवन आनी कामगाराची चांचणी करूनय दुयेंतांत वाड. भलायकी विभागाचो खर लक्ष आसा वय ह्या घडणुकेंत लोकांक प्रश्न पडला. कुडबणा कितलेशेच कामगार कामाक येतात, तेवूय गोंया भायले. आतां कुडबणा 6 कॉलेरा दुयेंती सांपडल्यात. मुखार कितले सापडत नेम ना. ह्या हजारांच्यो चांचणी करप सक्तीचें केला खरें, पूण भलायकी खात्याचो हाचेर लक्ष आसा काय फकत केसी वाडटकच धांवन येतात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान गोवा कॅन, नुस्तेमारी खातें आनी सालसेट उपजिल्लोधिकारी हांचे वांगडा कॉलेरा प्रकरणांत कुडबणा जेटीचेर पळोवणी केली. फाटल्या सप्तकांत कॉलेरा जाल्ल्या 6 दुयेंतींक बांबोळे जीएमसीन दाखल केल्ले. From the 25th of August, we have had a team over here who's screening. I have a doctor and other my field staff. In fact, they're taking the proper history. So we have got few patients on arrival only, they've come with diarrhea. We have water pump also and regularly evening and morning flushing of the oxygen shed and the jetty. And plus आमचे regular cleanliness drive असता along with the health officials with the सरपंच. तो उदक साठवून उरता तेजेर कितें करता तुमी? तेजेर आमी फ्लशिंग करतात. डेली फ्लशिंग करता. एक्शन कितें केला आतां? तुमचो डेडलायन काबार जाता न्हू तो 15 ऑगस्ट फाल्यां डेडलायन काबार जाता फॉर क्लियरिंग. मागीर आमी ते इंडिविज्युअल ओनराक मागीर आमी नोटीस इश्यू करतले आनी आमचे कितें एक्शन आसा ते आमी डिपार्टमेंट घेतले. सेप्टीक टँक बरोबर ना म्हणून पूण डायरेक्शन दिता हांव तांकां कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ते बेगिता बेगीन ते करून घेवचे. एक्चुअली गमन आयले के सरपंच कावेलोसीन एक एप्लिकेशन कंप्लेन दिल्या डेप्युटी कलेक्टराक. त्या कलेक्टराक दिल्या ते म्हाका खबर ना पूण तेणें दिल्या ते वाटेन चेकिंग जायना. वॉट इज हॅपनिंग इज दी हेल्थ डिपार्टमेंट इज द चिंचिनी PHC which is supposed to do checking on that side, but we are not aware of what has happened. So when Deputy Collector has said that he will call a meeting to review what has happened, and I've also mentioned that last time CM had come here and made given lots of assurances, and we do not know if those things have happened. So I've said to get those minutes also if there are, and we do a complete review. Also the Boat Owners Associations are in what you call a jetty management committee, which is run by the Fisheries Department. So they're saying that there was one meeting in Panjim on the 8th of August, just recently. So we have asked to place those minutes, and then also they have had meetings. I think in July and August also they have, the Fisheries Department with the jetty management committee has had meetings. So we have said place those minutes also. कॉलेरा लास्ट टायम जायते प्रिकॉशन घेयली ती मागीर पयली स्टार्टींग 2 म्हयने हे मेन आमकां प्रॉब्लेम जाता स्टार्टींग टॉयलेटान बीन स्टार्टींग फकत ऑगस्ट सप्टेंबर स्टार्टींगूच 2 म्हयने मागीर बोटकार सगळे मानाय बी सगळे बोटीचे वयताय तेदोन तितू प्रॉब्लेम आमकां आसना टॉयलेटान बी. फकत स्टार्टींग मातशें येता तेन्ना तांकां पयलें स्क्रिनींग करूंक पडटाय. स्क्रिनींग करून ते 2 म्हयने फिशरीन मातशें एक्शन घेवपाक जाय कित्याक आनी स्टाफूय तेमी आनी चडो स्टाफ घालपा पडिना. तेंगे स्टाफ म्हाका दिसना हितू आसूं हितू स्टाफ आसलो जाल्यार हितू हे मॅच जायना आसलें. फिशरीन स्टाफ दिवपा पडटलो आनी रिक्रूट करूंक पडटलो. स्क्रिनींग आमगे हेल्थ ती कंटिन्यू आहाय. आतां न्हू फकत सिजनाकू म्हण न्हू ती फूल 10 months आसताय हिंगा. ते आसताय हिंगा आसता जाल्यार कॉलेरा कसो सांपडटा? कॉलेरा ते घेने ते सांचोय 2 म्हयन्यांत बंद आसलोलें कांयच आवाज आसना. स्टार्टींगूसून ते घेने ते आसता न्हू ते ना जाल्यार हिंग उदका हिंग कितें प्रॉब्लेम आसतलें ना जाल्यार तेश कोन्न जावपाना कित्याक हिंग येयल म्हणटरी स्टार्ट जालां हांकां परतून
म्हणटकीर खंयच्याय प्रॉब्लेम उदका प्रॉब्लेम जाता कित्याक बोटींक उदक आसता ना म्हणून ते टँकरा उदक हाडटाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवांतल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेच्या यार्डांत वचपी रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड आसात. यार्डांत वचप्यांकय बरोच त्रास सोंसचो पडटा. संबंदीत खातें आड नदर करता काय कितें, लोकांक प्रश्न पडला. पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा मार्केट हे फामाद अशें मार्केट आनी आमी म्हापसा सबयार्ड म्हणटा. हांगा कितलेशेच आमचे भाज्येकार जावं सामान विकपाक हांगा लोक बसता. आनी आयज आमी पळोवपाक शकता यार्डान जो रस्तो वयता हो बरोच पिड्ड्यार आसा. एंट्रन्साकूच इतले होणे हांगा पडलेले आसा. जाता तितले बेगिना संबंदीत यंत्रणेन हे होणे हांगा पुरपाची गरज आसा. हांगासरल्यान 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर वचपाक शकना. इतली डीप फोंडकुलां हांगा पडलेली आसा आनी पावसान हेजो अंदाज येयना. आनी ही फोंडकुलां जाता तितले बेगिना रिपेर करपाची गरज आसा. बिकॉज कांय दिसांनी चवथ लागीं पावले आनी हांगासरल्यान कितलेशेच लोक जे आसा शॉपिंग करपाक वयता. सो जाता तितले बेगिना हो जो रस्तो आसा हो रिपेर करपाची गरज आसा. गोंयांत वचत थंय रस्त्यांचो आनी कोयराचो विशय गाजत चल्ला. ह्या पेड्ड्यार रस्त्याक लागून कितल्याशाच जणांचे बळी गेल्यात. सरकारान बरे रस्ते केल्ले पूण एकाच पावसात हे व्हांवन गेले. देखीक म्हापशेचो रस्तो बस स्टँडा साकून यार्डात वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या. लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता. सब यार्ड हा पळय म्हापशा थंय गेल्लेले आनी कितें तरी फुडून काडून गेल्लो. पळयता जाल्यार थंय येदे व्हडले होणके पडलेले आसा आनी उदीक तितून सगळो गार्बेज तितून येयल्लो आसा आनी लोकांक वयपाक येवपाक इतको त्रास जाता. 2 व्हिलरींग जावं कोण जाणटे नेणटे चलोन वयता तांकां त्रास जाता चलोवंक. आतां कदंबाक विचारलें जाल्यार कदंबा कितें म्हणटा, हें आमकां पडना म्हणटा. कदंबा सब यार्ड म्हणटा हेज्यो गाडयो वयता म्हणून कोणाचे ट्रान्सपोर्टाचे कदंबाचे. नेमके हे पडटा तरी कोणाक, नगरपालिकेक पडटा कितें कदंबाक पडटा कितें सब यार्डाक पडटा. लोकांनी कितें तितून पडून मरपाचे हितून असली परिस्थिती वायट जाल्लेली आसा. आनी सगळे उदीक पासून हांगाचेर उठ्ठा लोकांच्या वयताना थंयच्यान ते कोणाक पडटा ते बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी करून घेवंक जाय. आतां चवथ तोंडा फुडें येयली, बाजारान लोक वयतात, शॉपिंग करूंक वयतात, कितें फ्रुट्स हाडूंक वयतात, सगळे हाडूंक वयतात पळय तेन्ना लोकांक हे खुबशे लोकांक त्रास जातले. हांव कोणाक पडटात तेंच्या कडेन मागता हे बाबा बेगींतले बेगीन हे सामकें करून घेयात. लोकांच्या जिवा कडेन खेळ नाका. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवांतल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आत्मनिर्भर भारत हे सरकाराचे ध्येय लोकां खातीर फक्त एक स्वप्न जावन उरलां अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. कलाकार आपल्या कलेंतल्यान सोबीत मुर्त्यो तयार करतात, पूण हे करतना तांकां साबार समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. मूर्ती कलाकारांचेर हावळ आयला. कलाकारांनी आपल्यो समस्या मांडल्यात खऱ्यो, पूण अजून लेगीत परिस्थिती जैसे थेच आसा. पळयात रमेश नाईक रावताचो खासा रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते सावरकडा ताकाबान म्हण थंय आसात आनी ह्या ताकाबानाक जे गणपती करतात. आनीक ही जी फॅमिली आसा ही फॅमिली कितलीशीं वर्सां जवळजवळ 100 वर्सां मायज जाली की हे गणपती करतात. तेणी हेजे पयलीं सुद्दां जे कुंकळ्यान ह्या ताकाबानात जितले
गणपत करता हेणी सरकारा कडेन पयली एक मागणी केली की आमकां माती दिया म्हणून आनीक त्या मातयेचेर आमी गणपत करता कित्याक ही माती जी हांगा आसा ती मेळना हेंकां ती माती आतां बिचोल साकून हाडप पडटा आनी एक ट्रक जो आसा वो 50 ते 60 हजार रुपया एक ट्रकाची किंमत आसा माती आनीक मागीर सरकारान थोडीशी 100 रुपया सबसिडी दिवपाक केली आनी अंदूच्यान काही 200 रुपया पण 200 रुपया सबसिडी दिवपाची बरी आसा पूण हे जे फेस करतात काल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येवन गेले आनी त्यांनी तांकां मातशी भरपूर त्रास केले की तुमी हे खंयच्यान हाडटा हे खंयच्यान हाडले जायते आनीक ते काल गणपती व्हरपाक आसले खंय तांणे स्थानीक लोकांनी तांकां नजरे हाडून दिले हे जर वेल जाल्यार बरें जावपा ना तुमी येन्ना चिंता म्हणून ते करतरेक ते मागीर परते माघारी गेले आमी आनीक स्थानीक लोक आसा ते मागतात की हे जे कितें जर बंद करता जाल्यार तुमी पयलीं करात गणपती फाल्यां आसतना येवन तुमी करनाकात तुमी करतात जाल्यार मे म्हयन्या साकून हे स्टार्ट करात आनी मे म्हयन्या साकून तुमची कारवाय करात तेज नंतर तुमी करनात कित्याक हांगा ह्या मनशांक लेबर मेळनात कामगार मेळना कांयच मेळना आनी आतां भुरगीं जर ह्या हितू येयना मातये हितूंक आनी हे कलाकार आसात हे कलाकाराची जर तुमी गोंय म्हणटा कलाकाराची खाण आनी हे कलाकारा खाण जर तुमच्या सांबाळूंक जायना जाल्यार आनीक हेजे मुखार कांय उलोवपाचें ना म्हणून तेणी मागणी केल्या सरकारा कडेन की बेगीच्या बेगीन तुमी हेजे खंय तरी उपाय काडचो मातयेचो जाल्यार मातयेचो बंदोबस्त तांकां करून दिवचो म्हूण सांग हे आतां तेंचे जे हार्डवर्क पळयलो न्ही आनी जितले टायम लागता जशें ताणें सांगलें एक मुर्ती करपाक 2-3 दीस लागता आनी त्या पतान हे सामकी चिल्लर म्हटल्यार जाता सामकी कमी कित्याक सरकार बाकी कडेन जितलो खर्च करता त्या प्रमाणे हांकां खूब कमी मेळटा आनी तुमी जाणा आसतले हांकां ते चिकण माती लागून वर्सां वर्स प्रॉब्लेम जाता ते पोल्युशन बोर्ड म्हाका दिसता काल विजीट करून गेले त्यांनी तेंची सॅम्पल व्हेले पूण हांव सरकारा कडेन मागता की तांकां मातयेची प्रोविजन करून दवरपा जाय न्ही तेची चिकण माती हाडटा जाल्यार तो सांगता 50,000 ट्रीप बिचोलेच्यान हाडची पडटा म्हणटा ती ताणें ती सबसिडी दिवपा जाय बाकी तुमी गव्हर्नमेंट सर्वंटाक 6 पे 7 पे बाकी मिनिस्टराक तुमी कितलीशीच हे दितात फॅसिलिटी दितात ती तांकां हांगा थोडी तरी दिवपा जाय हे कलाकार तुमी सांबाळून दवरपा जाय तो एक सायडी म्हणटा आत्मनिर्भर करपा जाय म्हणटा पण तुमी हो जर तेंचो आतां जवळ ताका 100 वर्सां मायज जाली ताजो बापूय करतालो आतां ताजे कडेन तो करता पूण तांकां जी सवलत मेळपा जाय जी फॅसिलिटी मेळपा ती फार कमी मेळटा वयल्यान पोल्युशन बोर्ड येता आनी तांकां हॅरेस करता एवरी इयर येता हांव कितें म्हणटा आतां आनी टायम आसा तुमकां जर पयलींच जर करपा आसा हे 1 म्हयनो पयलीं 2 म्हयने पयलीं येया तुमी आनी तेन्ना चेक करा न्ही काल आयल्या ते आनी चेक करून गेला आज समज हितूर जर तांणी रेडीमेड हाडले भितर पीओपी मेळ्ळा तुमी कितें गणपती भायर उडयतले काल ते गणपती मोडून हे करपा आशिल्ले पूण ताका आनी कोणी सांगून तेणें फक्त सॅम्पल व्हेला पळय कितें करपा आमी पोल्युशनाचेर हे ना प्रमोट करना पूण कितें आसा पोल्युशन तुमकां जर नाका जाल्यार तुमी हें करपाय आतां तुमकां पोल्युशन बोर्डाक तुमकां ह्या गणपतीची पोल्युशन दिसता हो सरकार आसा पळय हो बारीक मनशाक टार्गेट करता कळ्ळें तुमी हो असलो धंदो प्रमोट करपा जाय कळ्ळें हो पारंपारीक धंदो लोक हांची मुखार पिढी जर हो धंदो थोडे मुखार व्हरतले जाल्यार तुमी गव्हर्नमेंटान फॅसिलिटी दिवपाक जाय तुमी फॅसिलिटी दिवची भायर तुमी जर तांकां हॅरेसमेंट करता जाल्यार मुखार कशें चलतलें भुरगीं येवपा ना भुरगीं येवपा ना जर रॉ मटेरियल पीओपी कित्याक पीओपी किंवा हे शाडू माती गणपती कित्याक हाडची पडटा तुमी तांकां जी मेन माती चिकण माती ती तुमी प्रोवायड करा न्ही नाल्यार आनी कितें पोल्युशन फ्री मटेरियल प्रोवायड करा न्ही ते सरकार करपाक पळयना पूण आमी हे कामाक उरल्यान सामके ह्या कामाकूच उरले सारकेच खरें म्हणल्यार आनी ते पयलीं कितें जालें पयलीं आमगे पळय भाव पेड्या तो पेड्या जालो न्ही मागीर तो दुसरो पेड्या जालो म्हागे मागीर एसेस करून कांय उपयोग ना जालें तूं उरलो आनी आतां कशें करता तुमी गणपती हे न्ही बेगीन लागचें पडटा आनी हे इतले जावप पळय चड जावपाक शकना आनी कोण मेळना आधार पयलीं बी मेळना आनी एक मातये काम करपी कोणूच मेळना माती बी मेळपाक माती ते हांगसून कोल्हापूर हांगसून डिटेल्स हाडचे पडटा बिचोल साकून तुमी माती हाडटात बिचोल माती हाडटा म्हणजे ते कितें म्हाका पडटा पळय हांगा जाल्यार ती सवाय मेळटा न्ही हांगा मेळटाली ती पयलीं आमकां पूण ती तो एक्सपायर जाला
तो म्हणजे जेपी आणि तो त्या लोकांना भाटकार रस्तो दिना आमकां फीस वाडली पडटा. ओके एक तुमकां सबसिडी बी कितें मेळटा? सशी मेळटा 200 मेळटा. 200 पोरू कितले मेळ्ळा? ते बी अंदू 200 रुपया सांगले. 200 मेळ्ळे. आणि पयलीं कितले मेळटाले? पयलीं 100 रुपया. 100. गणपती केले तितलेच गणपती करतेचेर मेळटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नान दुसऱ्या सेमीफायनलीत सेंट रॉक युथ ऑफ माजोर्डाक 1-0 गोल फरकांनी हारयलो. बेतळबाटी पंचायत खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. दुसऱ्या सेमीफायनलात जैतिवंत जावन युनायटेड क्लब ऑफ वेर्नान फायनलीत सुवात मेळयली. यूसी वेर्नाच्या डेस्मोन गामाक मॅन ऑफ द मॅच किताब फावो जालो. युनायटेड क्लब वेर्ना 24 ऑगस्टाक फायनलीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबा आड खेळटलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. बऱ्याच काळा उपरांत बिरेस्तारा गोंयांत व्हड पावस पडलो. आयएमडीन 18 तारीख मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. फुडल्या दिसांनी आनीक व्हड पावस आनी खर वारे घोळपाचो अदमास आसा. बिरेस्तारा कांय सुवातांनी खर पावस पडलो. शुक्रारा आनीक व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. खर वारे घोळटले. प्रवास करतना जतनाय घेवची, आयएमडीचो सल्लो. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. गोंयांत परतून व्हड पावस. 18 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. खर वारे घोळपाची शक्यताय. कांय सुवातांनी खर पावस. तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.